सम्य तुझे पहिले येणे नियाळून तुझ्या दुसऱ्या येण्यात मोगान अक्रेताव तुझे मनपण जीवनपण संभ्रमन अर्गा बलिदाने भक्तीन भेटताव वैभवी येण्याची वाट पडेल समकतावा बेवड बरवशान सडवंदरा ये दया कर तुझ्या राजांची फावो कर सौम्या तुझे पहिले येणे दियाडून तुझ्या दुसऱ्या येण्यात मोगान अक्रेता तुझे मनपण जीवनपण संभ्रमन अर्गा बलिदाने भक्तीन भेटता. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक तशेंच ह्या मिसाक तुमकां बरो येवकार हांव मागतां. ह्या मिसाचें ते सभा अर्गा मिस्तिता रोहन जूड सिक्वेर आपल्या बर्थडे संबंदी नित्या दारवाड्याचो तशेंच हे मीस आमच्या समेस्तांच्या कुटुंबाच्या गरजां बसत जावन आसतलें देखून आमचे बसत आनी आमच्या कुटुंबां बसत आमी ह्या वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आज आमी ख्रिस्त येण्याच्या काळाच्या चवथ्या आनी निमाण्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमतांव. आयची देवस्तुती देवाची खुशी आनी योजन आमी विधेयपणान स्विकार केल्ले वरवीं जेजू आमचे थंय जल्मता म्हणलो संदेश दिता. तर देवाची खुशी जाणा जावन खालतेपणी विधेय जावन जेजूक स्विकार करूंक गरजची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. विधेयपण आसले कडेन देव आसा. देवाक विधेयपणाचो शेगून अत्यंत चड मोलादीक जावन आसा. त्या खातीर मोरयेक ताच्या पुताची आवय जावन ताणें विंचून काडली. जुजेक ताच्या पुताचो पोस्को बापूय जावन विंचून काडलो आनी जेजूच आपणाचें देवपण म्हणलें बरी सांडून मनशाच्या रुपान दिसून आयलो. हे सर्व शेगून ह्या खालतेपणाचे शेगून आमी मोतींत व्हरता आसतना आमी उडास दवरया. आमचे थंय जेजू जल्म जे जाल्यार आमचे थंय जेजू ये जे जाल्यार आमकांय त्या खालतेपणाचो शेगून अत्यंत चड गरजेचो. देखून तो शेगुणा खातीर आमी देवा कडेन मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी फोव बरी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. या पासत भगवन सदां सांगपाक मरयेक सगळ्या देवदूतांक घडकोवतांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सम्या सम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर
सरस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस म्हूण आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सावरी पुनः जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोम्या आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इसाया प्रवद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुना माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना, हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसायान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू, चीत दिवन आयका, तुमी मनशांक सतायलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परस तुमकां एक खुना दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उदोपकार. भितर सरता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. भितर सता सर्वेश्वर रासा देव महिमेचो. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्त काय. संवसारांनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेच प्रितूम दर्यावय स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका थिरकन दवरल्या. भितर सता सर्वेश्वर रासा देव महिमेचो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडोंक मेळत, ताच्या पवितळार पांय दवरूंक कोण तो योग. जो नितळा तांचो आनी निर्मळ अंतस्कर नासो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. भितर सता सर्वेश्वर रासा देव महिमेचो. भितर सता सर्वेश्वर रासा देव महिमेचो. सांव पावलोनो रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावन आपयिल्ल्या आनी देवाची स्वर्त परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपयिल्ल्या रोमा शारांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचें आनी आमच्या बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही स्वार्थ आदी म्हाका आपल्या प्रवात्या मारिपात पवित्र पुस्तकी देवान बसायिल्ली आनी तिच्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता विश्वांतली. रक्तमसा प्रमाणे तो दाविदाच्या संततेचो पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या वेळात हांव देवाचो शक्तिवंत पूत म्हणून स्थापीत जाल्लो ताच्या नांवाची महिमे खातीर
जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे भवार्थाच्या वाटेक हाडूंक ताचे वरवीं धर्मदूत जावचे देणे म्हाका लाभले. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयल्या रोमा शारांत आसलेले तुमी हाचेच मदले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडोदकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एकांक वर्सली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले. तशें म्हळ्यार देव आमच्या सांगात म्हणत. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. देवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मरियेक जुजे लागीं करार जाल्ले पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मरियेक आपा किर्त हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण आलोचन केली. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सरस्वराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सरस्परान म्हणलें तें. एक आंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता म्हूण अर्थ. जुजेन न्हिदंतलो उठताच सरस्वराच्या दुतान फरमायल्ल्या प्रमाणे केलें. मरियेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. खरेंच मात निमाण्या शुक्रारा दीस तशेंच रामाच्या आयतारा दीस आमी म्हणचे एक कांतार आसा त्या उद्गारांत. क्रिस्त आमचे पसो मरण पर्यंत, कोर्साचे मरण पर्यंत काल तो जालो. त्या पासून देवान ताका ती उंच मारलो आनी दिला ताका तें नांव सर नांवा प्रास्वर तें. बोस आपुरबायेचो उद्गार तो रामाच्या इतरा आनी निमाण्या शुक्रारा आमकां आयकूंक मेळचो. आनी थंयसर इतलेंच आमी आयकत हांव जेजून कालतेपण पांगरलें. पांगरलें म्हळ्यार आपणाचें कर्ण घेतलें. सो कालतेपण पांगरोण अहंकारान भरचे मनीसय आसात. पळोवंक मस्त कालते बोळे पूण तांच्या काळजांत आसा ते अहम ते कोणाच्यांनी पुरो करचे न्हय. आनी आज आमी तें आयकल्लें गीत जेजू मरण पर्यंत कालतो जालो, कुर्साचें मरण पर्यंत कालतो जालो आनी त्या खातीर देवान ताका अति उंच उबारलो आनी दिलां ताका तें नांव हरी एका नांवा प्रास्वर्तें आनी ताच्या नांवाचेर बागवो जंय हरी एक दिमी सर्गी संवसारी आनी पाताळी.
भोवच अपुरबायेची उतरां भोवच अपुरबायेची उतरां आयच्या दिसा कित्याक हांव ती तुमकां सांगता म्हळ्यार आयच्या दिसा त्या खालतेपणाच्या शगुना विशयांत आमी वांजेलांत इतल्या अपुरबायेन आयकलें आनी तशेंच पयल्या वाचपांत आहाज राई ताच्या भोंवतणीचे राय ताचे कडेन झुजाक देंवल्ले आनी त्या झुजांत आपूण जिखतांगीर आंग म्हणलें ताका भें आसलें पूण देवान ताका त्या रायांक आपली कितें म्हळ्यार तांकां एक केदाळी ताची रक्षण तांचे थंय आसतलें म्हणून आनी आहाजाक कितें करचें म्हूण कळोवंक ना हांव देवाचेर फातयेन रावण जाल्यार आपूण जिखतलो गीन आंगी म्हणलो दुबाव ताका आसलो आनी त्या खातीर इजाइया ताका वचून भेटता आनी इजाइया भेटले तो व्हड तो सांगता तुका देवाचेर फातयेन ना आनी त्या खातीर तुका कितें एक खूण मागताय जाल्यार माग देव तुका ती खूण दिवंक तयार आसा म्हणून आनी ताणें सांगलें हांव देवाची परिक्षा पळयना पूण इजाइयत म्हणटा तूं देवाची परिक्षा पळयनाय वय पूण देवाचेर तूं फातयनाय तेंय म्हाका कळीत आसा जाल्यारय देव तुका एक खुणां दितलो आनी ती खुणां जावन आसा एक आंकवार गर्भेस्त जातेली आनी एका पुताक प्रसूत जातेली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले आनी ते इजाइयान सांगल्लो प्रवाद आमच्या आहाज रायाक पूण आहाज राय तें सगळें फातयोंचार नाचलो कित्याक म्हळ्यार ताका देवाचेर आसली फातयेनी सुकुल्ली कित्याक तो ताच्याच गर्वाचेर हांकाराचेर ताचेच कितें म्हणटात दैराचेर तो फातयेवन आसलो आनी त्या खातीर ताका देवाची सहाय नाकागी म्हणलें बरी ताकाच भोगतालें आनी त्या खातीर इजाइया प्रवादीन ताका दिल्लें तें खूण जावन आसलें एक आंकवार चली प्रसूत जातेली आनी ती एका पुताक प्रसूत जातेली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतलें आनी हेच्या वांजेलांत थंयच आमी पळयलें आनी तें पळयल्लें खंयच्या संदर्भार मरी गर्भेस्त जाल्ली पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाल्ली गब्रियल दूत तिचे सरशीन येवन तिका ती बरी खबर हाडून आयिल्लो आनी ती पयलीं ओपोवंक ना आनी पूण देवाची खुशी तें म्हण कळ्ळेंच ती म्हणाली आपले समयाची चारण दासी म्हजे खुशे प्रमाणे न्ही देवाच्या खुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हाका लज भोगतली म्हाका संवसारांत समाजींत बहिश्कार घालतले एक आंकवार चली गर्भेस्त जाल्या म्हणल्या खातीर म्हाका मस्तू सोंसूंक मेळटलें जाल्यार परवा ना जर तर देवाची ती खुशी जाल्यार हांव सोंसूंक तयार आसा देखून आपले सुमेची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं आनी त्या घडये देवाचो पूत मोरयेच्या उदरी तो मनीस जालो आनी तो एक बाळ जावन जल्मोक आसलो ताच्याक पयलें देवाक मोरयेक आपा कीर्त हाडूंक नाका आसलें त्या खातीर तो जुजेक नेमता जुजेक नेमून सांगता तुवें मोरये कडेन करार तो जाल्लो आनी मोरी गर्भेस्त जाली पळोवन ताका मस्त खंत जाली बेजाराय जाली कितें करचें म्हूण कळोवंक ना आनी तो एक नितीवंत मनीस एक खालतो मनीस आनी त्या खातीर त्याच राती स्वप्नांत दूत दिश्टीक पडलो आनी जें कितें मोरये थंय घडलां तें पवित्र आत्म्या वरवीं घडलां तुवें कांय भियोवची गरज ना आनी जुजे उठलो आनी मोरयेक आपली पोतीन करून घेतलें आनी जुजेक सांगिल्लीं ती उतरां मोरये थंय घडलां तें पवित्र आत्म्या वरवीं घडलां देखून देवाचो पूत मनीस जाता आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले आनी तुवें ताका इम्मानुएल म्हूण आपयजय म्हणटा बडवो जुजेक आनी जुजे तशेंच करता आज फकत 2 सवालां आमी विचारची बाल मनशां ह्या स्त्रियो ह्या चलयो जर तर आंकवार आसतना तुका देव आपयता गर्भेस्त जावंक जाल्यार पवित्र आत्म्या वरवींच जाल्यार तूं ती लज सोसूंक तयार आसाय गी बोशा ना
कित्याक म्हळ्यार सामाजीक हांव भियेतां, म्हज्या सेसांबऱ्यांक हांव भियेतां. आनी जर तर हांव कुंवार आसून हांव गर्भेस्त जालीं जाल्यार म्हाका शी करतले आनी म्हाका भायर दवरतले. चिंतयान दादले, जर तर तूं तुज्या पोतीनी कडेन काजर जावंक तुवें कितें म्हणटा करार केलाय आनी ती चली तुका गर्भेस्त म्हणून दिसून आयली काजराच्या पयलें, त्या दाळ कितें करताय? भोवशा ती नाका म्हणून चिंतलोय आनी जुजेनी तेंत चिंतलें. पूण दुसऱ्या घडये देवाची खुशी ताका कितें म्हणलें कळीत जालें जुजेक. तो एक नितीवंत मनीस, तो एक खालतो मनीस, आनी त्या खातीर जें कितें स्वप्नांत दिश्टी पडोन एका आंजबडव्यान ताका सांगलें तें तो पातयेलो आनी मोरयेक आपली पोतीन करून घेतलें. तो एक नितीवंत मनीस आनी मोरयेक आपली पोतीन करून आपल्या घरांत ताणें हाडली. आनी मोरी आपणाचे दीस वर्तास ती प्रसूत जाली आनी ताका जेजू म्हूण तांणी नांव दवरलें. आनी आज जेजू जर तर आमचे मदें आमचे बरी मनीस जावन जियेला जाल्यार, जल्मला जाल्यार तें दोगां मनशांच्या खालतेपणा वरवीं तें साध्य जालां. ह्या तेगा मनशांच्या म्हण आमी सांगयात. एक मोरी आनी ती हांव कुंवार आसतना देवान तिका सांगलें आनी ती देवाची खुशी जाणा जाली. स्वप्नांत जाल्यार ओडणी, धर्मदुतान ह्या देवदूतान सांगल्यार ओडणी आपूण देवाची आवय जातली म्हणून देवान तें निर्मिलां. त्या खातीर हांव ताका आडखळ घालिना. आपले सोम्याची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं मोरयेन सांगलें. आनी त्या वेळार देवाचो पूत मनीस जालो मोरयेच्या गर्भांत. आनी तशेंच जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोन दुतान सांगलें आनी जें कितें मोरये थंय घडलां तें पवित्र आत्म्या वरवीं घडलां. त्या खातीर तिजी पतीन म्हण खाण घेवंक तूं भियेनाका. तो एक नितीवंत मनीस जाल्यारी तो एक खालतो मनीस. स्वप्नांत दिश्टी पडलें सत म्हूण समजलो. देवाची खुशी ताका कळीत जाली आनी त्या खातीर तो गेलो मोरयेच्या घरा आनी तिका आपणाची पोतीन म्हण घेवन तो आपणाच्या घरा आयलो. आनी ताका इम्मानुएल म्हूण नांव दवरिजे म्हणून बडव्यान ताका सांगलें आनी इम्मानुएल म्हणून नांव ताका दिलें. जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. एक आंकवार चली, खालती चली आनी ती देवाच्या खुशेक खालती मान घालता. जेजू तिचे थंय तिच्या उदरांत बाळोक जावन आसता. आनी जुजे एक नितीवंत मनीस, अति खालतो मनीस आनी ताणें मोरयेक आपणाच्या घरा घेतली आनी एक देवाचो पूत खालतो मनीस जावन ह्या संवसारांत तो प्रसूत, ह्या मोरी प्रसूत ताका जाता. पळया देवाची अजापां, देवान करची ती घडितां आमच्या जिवितांत. जर तर ह्यो संगती साध्यच नात तेंय आतांच्या काळार. कित्याक म्हळ्यार आमकां हेरांची इतली बेआसागी, हेरांची इतली कितें म्हणटात कितेंय सांगतीत म्हणलें एक लज आसा गी. त्या खातीर मोरयेचें स्थानार हांव आसलीं जाल्यार खंडीत तशें घडोवंक सोडती ना. जुजेच्या जाग्यार हांव आसलो जाल्यार खंडीत मोरयेक म्हजी पोतीन म्हूण घेतो ना. तें आमचें आतांचें एक लॉजीक. पूण ह्या दोगांनी खालती जाल्ले वरवीं तिसरो खालतो ह्या संवसारांत जियेलो संपूर्ण ताणें सांडलें. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत आमी आयकत हांव तें कितें थंयसर जेजू देवा आपल्याच्या समासंपनाक खालतो लबदोन रावोंक ना. बागार तो खालतो जालो, मरण पर्यंत खालतो जालो, खुर्साचे मरण पर्यंत खालतो जालो आनी त्या खातीर देवान ताका अति उंच उबारलो.
ते आम्ही फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांब पावलान सांगले आम्ही आयकत आहोत 6व्या अध्यायात. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजू एक मनीस जावन जल्मजे जाल्यार, म्हजे सारको एक मनीस जावन जल्मजे जाल्यार, म्हज्या काळजांत तो जल्म जाल्यार एकच एक शेगूण अती चड गरजेचो जावन आसा खालतेपण. खालतेपण हांवें पांगरूं येत, पूण तें खालतेपण काळजांत आसचें मस्त कश्टांचें. कित्याक हांवें खाल जायचें, मस्त पोटी हांव म्हजेर चूप राडटा, कित्याक खालतो हांव जाल्ल्या खातीर. पूण आज खालतो जावचो न्हय, म्हाकाच खालतो जावचो, बगार हेरांक खालतो जावचो, पूण देवाक खालतो हांवें जायचें. स्वप्नांक दिश्टी पडोवन दी, या दुसऱ्यांच्या वडिलांच्या खुशे प्रमाणे म्हाका तें सांगून दी. तेंय वडिलांचें उतर देवाचें उतर जावन खाण घेवंक हांव तयार आसां गी म्हणलें सवाल. तर आज आमकां क्रिस्त येण्याच्या 4थ्या आयतारा दिसा सावन जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक आमी रेडी जाल्या, कुमसार आमी जाल्या, आमचे आत्मा आमी नितळ केला आनी त्या आत्म्यांत एक बिडार त्या खालतो जाल्ल्या जेजू खातीर आमी तयाराय करची चड गरजेचें जावन आसा. जर तर येदो मुसर हांव कुमसार जावंक ना जाल्यार हांवें कुमसार जावचें चड गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार हांव पातक आसलें तदाळ म्हजे थंय खालतेपण नातलें तवळ जेजू म्हज्या काळजांत येवन बिडार करूंक इन्कार करता. कित्याक ताका जाय खालती मनशां आनी खालती आनी बोळ्या मनशांक तो केदाळय आपणाची कर्ण घेता. या तांचो जेजू तांचो जाता खालती आनी बोळी ती जाल्ल्या वेळार. देखून खालतो मनीस जावंक हांव तयार आसां गी, खालती मनीस जावंक हांव तयार आसां गी म्हणल्यार सवाल ताका जाप दिवची तुमीच. उबी रावया. त्रयेक देवातय आमची भावार्थाची उच्चारणी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्वदिदार बापतो, सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो, सर काळा पूर्वी बापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रोचूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमा मनशां बसोत आनी आमचे सोडणे बसोत, सर्गांतावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोन्स पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरून सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातान निप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवदेवरी तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मवरी स्थापलेले देवसभेक सतमंता, पातकाच्या भुगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी खालतीन जावंक मस्त कश्टांचें, चड कश्टांचें काम म्हळ्यार खालतें जावचें. आनी जर तर देवाची ससाय आमकां आसा जाल्यार खालतें जावचें कांय चड कश्टांचें न्हय. त्या खातीर आमी सकडांनी खालती जावचे खातीर आमची मागणी देवा कडेन उबारुया. बापा, पवित्र सभेच्या मुनियरांनी त्यागाच्या, खालतपणाच्या, विधेयपणाच्या आणि समर्पित जिविता मुखांत्र सर क्रिस्ती परजेक प्रेरण जायशें तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर बरी योजना मांडून हाड निस्वार्थपणे कार्यगत करचे बरें मोन तांकां दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजींतले सर कुटुंबां इमान्युएल जेजू तांच्या कुटुंबांनी घेवंक साद जावचे परी
कालतेपण बोगसणे विधेयपण असले शेगूण फुलोवन दीत पूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर पिडेस्तांच्या प्रायवंतांच्या कश्टान संपडल्यांच्या जिवितान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची कृपा बोळ बोलायके बरवसर दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची मौल्या आनी सता उक्त्या मनान वळखून ती तांच्या जिवितांत रुता करून येवंक कसच्या नतलां फेस्ताचो खरो संतोष आनी जेजूचे हजरे अनुभव करूंक सोकोन दित म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमलेले आमी सर्वांनी तुझ्या पुता जेजू सदांच वळखून स्विकार करचे खातीर खरें कालतेपण विधेयपण सादेपण आनी पेल्याच्या उस्क्यान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगळ आमच्या सगळींच्या बापा आमची मागणी तुका आमी भेटोवन दिल्यांत आमच्या जिवितांत गरजेचो शेगूण जावन आसा कलतेपणाचो शेगूण तो आपणावंक गरज असले कृपा आमकां तो लाभय हे मागणे आमी करता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गे बापा हो फळ वावरास तमच्या मोगास खलत्या कळसान परत्या मोगान तुका आज भेटूंक सो. गे बापा हो फळ वावरास तमच्या मोगास कलत्या काळजान वरत्या मोगान तुका आज भेटूंक सो. किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटूंक दिता सेवेच्या स्थिरितान आमकां भरमण मागता. बापा आमकां पाठय देवी तुजें बेसांव कोरते आमकां नेटय पाळच्या तुजे मोगाळ भाऊ भयणीनो हे आमचे बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सरस्पर आमच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान भगवंत अंकवरमरेची खूब सुफोळ केली तुझे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्या आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी प्रगटलें. उतरावर त्या मोगानाक पारमेन ताका सांबाळलो जो हांव ताची वाट तयार केली आनी तो पावता ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
सर्वेश्वर तू सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, सर्वेश्वराचे नावे येतात आता जय जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हातलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटोया. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडबणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वरात आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजे तिचो पोती, भगवंत धर्म दिता, भगवंत जुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी
सर्गींचे वागन आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक पळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तयार केलाय सगळीं जेवण तुझ्या मसारताचे खाण. आत्म्याक आमच्या दैवीक पशन जोडच्या कामी जिवीत सासण. तयार केलाय सगळीं जेवण तुझ्या मसारताचे खाण. आत्म्याक आमच्या दैवीक पोषण जोडच्या कामी जिवीत सासन. उगडला आमचे काळजादार मागता आमी तुका येवकार. आत्म्यांत आमच्या सदां कणबिडात जिवीत आमचे सदां जावं नंदन. उगडला आमचे काळजादार मागता आमी तुका येवकार. आत्म्याक आमच्या सदां कणबिडात जिवीत आमचे सदां नंदन कर. प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सुडंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावल्या तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. जुबलेवाच्या वर्साचे मागणे सांगता म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजो क्रिस्त आमच्या बाबातय तुवें आमकां दिलेलो भावार्थ आनी हे पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परास जागृत करूं आनी तुजी कृपा आमकां ताका नासतना स्वार्थाचे बी पोशण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवशान मनशा कुळांनी सगळे श्रेश्ठतेन ते बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली, तुजी महिमा ससना परस जलतली. जुबलेवाची कृपा बरवशाचे यात्रेका जावन आसचे आमचे दय सर्गीच्या दिरव्यातशे अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सोडवंदाराचो आनंद आनी समाधान पासारो. ससनाक आशिर्वादी जाल्या आमच्या देवा तुका सदां काल महिमा आनी वगळाप जावं. आमीन. पात्रून संस्कृत देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून संस्कृत देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्र
आमचे पासत्विनातिक ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्म जावन असल्या बागेवन जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडोंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें भयस असल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजूक लागशिल्लो संत इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कश्ट अडचण आनी सांपडण निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां हांगासर आमच्यो गरजो सांजू देवाक आमी भेटोवन दिवच्यो सबार पिडेस्त आमच्या घरांनी आसात आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आसात सबार गरजो आमकां आसात आर्थीक गरजो सामाजीक गरजो आनी हेर गरजो आनी तशेंच आमी सांजुदाक पातयेतांव ताचेर बरवोस आमी दवरतांव आसाद साद करचो शरोती तो जावन आसा आमच्या दानींक ताणें बेसांव दिवंक तांकां हजार वांट्यांनी फाटी मेळोवंक तशेंच आमचें आपूण क्षेत्र चलोवन व्हरोवंक आमकां तांक तो दिता त्या खातीर ताचोय उपकार आमी भोवड्या म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक फेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस तोंडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतान हांव तुका उलो मारतां आशा संडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कांटे खुंटे म्हज्या काळजाचे कोडसान हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ मैपासी नांवातिकी तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी अशें आमच्या सुम्या जेजूचें महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन सरस्पर तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं सरस्पर देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मोकामाळाचो प्रकाश तुमचेर फंकोवन तो तुमकां मैपासान आनी खाकूळतून वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजवाक वैभवान बसला आनी आपले बसवण्या प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणे आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळें सदांच आसो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार इम्मानुएला येतून सोडय आमकां इम्मानुएला ये खळाय करनाका ये दाविदा पुता येतून सोडय आमकां इम्मानुएला ये खळाय करनाका ये नितीच्या सूर्या येतून सोडय आमकां इम्मानुएला ये खळाय करनाका
काळ पुत्रा सोवे अंकवार बरे आशीर्वादियो आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवारण आमचे देव आमचे दसपण हाडले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.